तेन्ना हे सगळे इनलिगल खणी चल्लेले आसा. तेन्ना हे कोण आमच्या गांवाचे एक दोग जण जमतात आनी विकतात आनी ते सगळे हे नांवार आसा भलतेचे खातात, भलते विकतात, अशे लाखांनी पयशे घेवन खातात आसा. प्रॉपर्टी कोणाची? प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटची. प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट लीज म्हणून दिल्ली आसा आमकां. वयल्यान आमी जर टॅक्स फारीक करता तेन्ना हे कोण विकतात, लाखांनी पयशे मेळटात म्हणून विकतात ते. आणि जर आमी आतां गव्हर्मेंटा कडेन बाबा एक मामलेदार कलेक्टरा कडेन हे सगळे कंप्लेनी करून बोललो, कोणूच ते दासपूस घेयना तेंचे आसा. तेन्ना आमी सगळे प्रयत्न करून बघले तेन्ना काय जायना. ते चिऱ्यांचे खणी जे आसा न्हू ते मोठे मोठे गव्हर्मेंट अधिकारी चलयतात. सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व आहा? हय, सरकारी भितर अधिकारी इन्वॉल्व आसा मोठे मोठे. तेन्ना म्हणून ते आतां कोणूच दासपुशी घेयना. हे खणी चलता न्हू ते कित्याक बंद करिना गव्हर्मेंट? ते अशें की म्हणटात की ते पात्रांव जे लोक आसा ते म्हणटात की आमी सगळ्यांक कलेक्टर, मामलेदार, पंचायतीक सगळ्यांक पयशे दिल्ले आसा म्हणटात. म्हणून हांगासर कोणूच इन्क्वायरीच करपाक येना सर. आतां आमी सगळें सेटींग चल्लेलें आसा. आमी आतां एक म्हयनोभर जालो कंप्लेनी करून, परत गेल्या वर्साय दिल्ली कंप्लेंट. तेन्ना कोणूच तेचें हें घेयना, एक्शन कांयच करिना सर. उपजिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदाराक इन्स्पेक्शन करून डिटेल रिपोर्ट मागला. मात आमी मामलेदाराक मेळ्ळे तेन्ना ताणें कॅमेराचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो. हांव तेका आयच्या स्टॉप ऑर्डर दिता. नो, इट इज इल्लिगल आनी विदावट नोटीस ऑफ द ऑथॉरिटी. आमच्या नोटिसा शिवाय तिणें तो करता. त्यामुळे आमी आत्तां आमकां नोटिसा आयल्यावर आमी एक्शन घेतली तेजेर. फाटल्या म्हयन्यान एका म्हयन्या पयलीं हांवें मामलेदार सत्तर एंड मामलेदार बिचोली तांकां एक मेमोरंडम धाडलेलो हांवें मेमोरंडम, आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की वेरेवर इल्लिगल एक्सट्रॅक्शन ऑफ लॅटरायट स्टोन इज बीइंग carrying in the property of the government or otherwise private owners. हांवें तें सांगलेलें इमिजिएट स्टॉप करा म्हणून. पूण तेज्या उपरांत कितें एक्शन जालें म्हाका काय तेंच्यांनी इंटिमेट करूंक ना. आनी हो फर्स्ट इन्सिडंट वी केम टू नो. आमकां कळ्ळें की अशें चलता म्हणून. प्रुडंटा खातीर उदय परब.